सगळ्यात जास्त पोलिंग बूथ आहा ते काणकोणा आसा 59 पोलिंग बूथ. एरिया वास्ट असल्या कारणान आमकां वेगवेगळी अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर सुद्दां भरपूर टायम लागलो. पण शक्यतो आमी प्रत्येक विलेजीन वचून प्रत्येक गांवांत प्रत्येक मनशा कडेन उलोवन वी हॅव ट्रायड टू क्रिएट अवेरनेस अमॉंग दॅम की आमकां 100% वोटींग मेळचें. ह्या खातीर आमी इवन केरी सारकेल्या वाठारांत सुद्दां आमी पावले ज्या जाग्यार पोलिंग ॲक्च्युली जावपाक 100% जाता थंयसर त्या तितल्याच भागान, पण बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल ती कमी रिफ्लेक्ट जायना ते कित्याक ते दुसरे कडेन कामाक आसता. सो सध्या आमचे जवळ जवळ 34,000 वोटर्स आसा, 34,800 प्रिसायज 484. त्या भितर फिमेल वोटर्स जे आसा ते जास्त आसा, 17,731 आणि 16,753 आमचे मेल वोटर्स आसा. आमी जवळ जवळ 7 पोलिंग बूथ जे आसा ते वेगवेगळ्या कारणा खातीर दवरलेले आसा. PWD पोलिंग बूथ आमचो पोलिंग बूथ नंबर 20 जो श्री मल्लिकार्जून कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स देले आसा. मागीर मॉडल पोलिंग बूथ आमचे 3 आसा, पोलिंग बूथ नंबर 7, पोलिंग बूथ नंबर 13 आनी पोलिंग बूथ नंबर 35. वुमन पोलिंग बूथ आमचो एक आसा सादोळशा, पोलिंग बूथ नंबर 33 आणि ग्रीन पोलिंग स्टेशन्स आमचे 2 आसा, 55 आणि 59. तुम्ही आता स्पेशल बूथ म्हणजे पयली तातूंत किती वरायटी आसा? एंटायर बूथ जो आसा तो फिजिकली डिजेबल्ड जे आमचे वोटर्स आसात, पोलिंग ऑफिशियल्स आसात ते आसतले, फूल टीम. काणकोणा ते बहिष्कार घालताले पयलीं ह्या वोटर्स कितें आसा गांव कितें? हांवें जाता तितलो प्रयत्न केलो प्रत्येक लोकां कडेन पावपाक की तेंचे कितें इश्यूज आसा रिलेटेड टू हय जाल्यार ते कॅटर करचे, ते म्हाज्या लेवलार जर सॉल्व जाता जाल्यार ते सॉल्व करचे ह्या उद्देशान हांव तेंचे कडेन गेलो. म्हाका तेंच्या कडल्यान खरेंच बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आणि म्हाका आशा आसा ॲटलिस्ट 2 नाल्यार 3 पोलिंग बूथ आमचे 100% मतदान जातलें. सर आतां तुमगेलें मटेरियल दिवपाचें काम जालें, ताजे नंतरची प्रोसेस कितें आसा? सगळ्यान निमाणी गोश्ट दवरल्या आमी ती EVM मशीन दिवपाची, कित्याक EVM मशीन सेक्युरिटी रिजना खातीर ती दिल्या उपरांत तेज्या उपरांतूच पोलिंग पार्टी हांगाल्यान डिस्पॅच जातली टू दॅर रिस्पेक्टीव पोलिंग. सेन्सिटीव अशी बूथ बी तशें कितें आसा? अजून मेरेन तरी सेन्सिटीव पोलिंग बूथ म्हणून एकूय आमकां मेळ्ळो आनी सगळ्या इन ऑल रिस्पेक्ट. कसल्याच बाबतींत सेन्सिटीव पोलिंग बूथ अशें ना.